नमस्कार, गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचं योकार सविस्तर खबराआधी हेडलाइन्स। Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. सांग्यार 5.5 किल मायज 10 कोटीची देवमाशाची ओकारी पोलिसांनी केली जप्त। तिगांक अटक, 2 गोंयकार, एक मोटारूय जप्त। एक्सपोर्टर रॅकेटाचो दुबाव। बीजेपी राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोषाची रातया गोयाक धावती भेट। गोविंदाच्या प्रकरणाचेर दामू बरोबर बसका। रातचो काणकोणा दामू म्हणटा योग्य वेळार उलयता। बस्तोड्या जोडप्याचेर जाल्लो हल्लो, खुनाचो यत्न, अटक केल्ल्यांच्या जामिनाक विरोध। शस्त्रां अजून जप्त केल्ली ना। 8 फरार जोडप्याच्या कोर्टात इंटरव्हेन्शन। कोविडाविशीं केंद्राकडच्यान कसलेच दिशानिर्देश ना। केशी ना। सध्याच्या घडयेक तरी भिवपाची गरज ना। मुख्यमंत्र्याची जाप, गोयच्या शेजार राज्यांनी कोविड पातळ्ळा। सरकार लोकांच्या जमनी बळकावन करता डबल ट्रॅकिंग। प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष पाटकराचो सरकाराचेर फोक। पर्रीकाराचे उतर खंय ह्या सरकारान मोडले। रिझर्व्ह बँकेन रेपो रेट 50 बेज पॉइंटांनी देंवयलो। 6% आशिल्लो रेपो रेट 5.5%। होम लोन, कार लोन, पर्सनल रिणाचे देंवतले EMI। केंद्राक पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो प्लान दिवपी गोय पयले उपेक्षित वर्गातल्या व्यक्तींकूय गोंयांत मेळटली घरां। मुख्यमंत्री म्हणटा गोय स्वयंपूर्ण मार्गार। सांग्यार सुमार 5.5 किल वट्ट 10 कोटीची देवमाशाची उलटी पुलिसांनी जप्त केल्या। तिगा दुबावितांक अटक केल्या म्हणून माहिती मेळटा। सांग्या पुलिसांक तांच्या सुत्राकडच्यान माहिती मेळटकच रेड मारून उलटी जप्त केल्या। एक मोटारूय जप्त केल्या। आंतरराष्ट्रीय बाजारात ह्या उलटेक व्हड मागणी आसा। लागसार खंय फॅश एक्सपोर्टर कंपनी, थंयच्यान एक्सपोर्ट जावये म्हूण थळाव्यांक अदमास। सांग्यार सुमार 5.5 किल वट्ट 10 कोटीचे देवमाशाची उलटी पुलिसांनी जप्त केल्या। आंतरराष्ट्रीय बाजारात हे उलटेक व्हड मागणी आसा। अत्तर करूंक ही वापरतात म्हणून माहिती मेळटा। सध्याचो रेट किलाक 2 कोटी। तिगा दुबावित्यांक अटक केल्या म्हणून माहिती मेळटा। सांगे पुलिसांनी तांचे सुत्रांकडच्यान माहिती मेळटकूच रेड मारून उलटी जप्त केल्या। मेळटा ते म्हायती प्रमाण फोंड्याचो साईनाथ शेट, सांकवाळचो रत्नकांत कारापुरकार आणि सावंतवाडीचो योगेश रेडकाराक अटक केल्या। एक मोटारूय जप्त केल्या। आता हे धरले खंय जे पेप्सी आणि जे फिशरीजचे थंगसर फॅक्टरी ज्यो आसा ते फॅक्टरी नियर बाय धरला। आता हे इतले पयस साकून फिशरीज फॅक्टरी कडेन कित्याक गेले हे बद्दल म्हाका सारकी इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय। तो कितें तरी गडबड आसा आणि सध्या 3 जाणां अरेस्ट केलं अशें म्हणून आयकलां। पूण इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हें खरेंच सारकें जावपा जाय। कित्याक म्हणल्यार अशी जर कोणी येवन इतली पयसल्यान ही बीच एरिया जी आसा ती खंय उरली आणि आमी हांगसर आतां वेस्टर्न घाटा कडेन येयल्या। इतली पयसल्यान तुमी हांगसर येतात, कसली डील आनी कित्याक लागून येयल्ले आनी हितून कोण इनवॉल्व आसा हें आमकां सर्वसामान्य लोकांक तर कळपाक भरपूर मुश्कील। पूण ते फिशरीज फॅक्टरी ते लागीं आसा त्या खातीर आमकां आनी सगळे लोकांक डावट पडला कित्याक फिशरी फॅक्टरी कडेन कित्याक येता काय न्हू कित्याक कारण फिशरी फॅक्टरी जी आसा हितूच्यान कितलेशे नुस्तें जें आसा हें फॉरेनाक एक्सपोर्ट करता। म्हणजे हितून खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें बरे तरेन जावपा जाय अशें हांव रिक्वेस्ट करतां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोषाची रातया गोयाक धावती भेट। दामूक फातोड्ड्याक घरा मेळो। संघटात्मक गजाली आणि गोय राजकीय परिस्थिती बरोबर गोविंदाचो विषय चर्चेक आयलो। प्रदेश अध्यक्ष दामू सांगता आपणे रिपोर्ट दिला, योग्य वेळ आयलो काय उलयता म्हूण दामूची गोविंदाचेर जाप। मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार हसता। सकाळी BL संतोष कर्नाटकात। भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष अचकीत गोंयांत पावले। प्रदेशाध्यक्ष दामू नायका वांगडा महत्वाची बसका। BL संतोषीचो दौरो गोवा आणि कर्नाटकान आसा। त्यानुसार काल गोंयांत ते आयले आणि गोंयांत रावले बीन ते
आणि आज सकाळी ते कर्नाटकान गेले. काल विविध विशयांचेर चर्चा जाली. संघटनाचे आसा, त्याच बरोबर बाकीचे जे विशय आसात. आता आमी ज्या जाग्यार आसा ते कार्यालयाचें काम खंय पावलां तें आसतलें किंवा बाकीचे वेगवेगळे विशय आसा आनी ताचो सगळो नियाळ जो आसा तो सगळो तेंच्यांनी नियाळ घेतलो आनी एकंदर तो सगळो पेन डावन करून पूण हालींच एक चर्चेक येयल्लो तो म्हणजे गोविंद गावडेचो इश्यू हो चर्चेक येयलो. विशय जे अनेक जे विशय चर्चेक जे आयले आसा ते सगळे विशय तांकां योग्य रितीन आमी सांगपाक जाय तशें सांगल्यात आनी तांच्यांनी काही ताजेर भितर जे विविध हाचेर चर्चा करपाचें डिस्कशन करपाचें तें काल डिस्कशन जालें. पक्षाच्या हिताच्या दृश्टींतल्यान जितले विचार विनिमय जाला त्या विचार विनिमयाचे अनुसरून हांवें सगळीं उत्तरां दिल्लीं आसा आनी जे कितें सांगपाचें आसा तितलें सांगिल्लें आसा. नॉट एट अ पर्टिक्युलर अमुकूच म्हणून एज अ होल. संतोषाक मेळ्ळे सो कितें डिस्कशन जालें सर? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बस्तोड्यात जोडप्याचेर हल्लो खुनाचो यत्नूच गँगाच्या बाकीच्या 8 जाणांक आजून धरुना. हल्ल्यात वापरिल्ली शस्त्रां जप्त केल्ली ना. अटक केल्ल्या तिगांकूय जामीन दिवचो न्ही म्हूण जोडप्याच्या वकिलाचो आर्ग्युमेंट. अटक केल्ल्या तिगांच्या जामिनाचेर म्हापसा कोर्टात सुनावणी जाली. निकाल शेनवारा. युरीक पुलिसांचेर दुबाव. बस्तोड्यात जोडप्याचेर जाल्लो हल्लो अटेम्प्ट टू मर्डरूच जोडप्याच्या आदवोगाताचो आर्ग्युमेंट. प्रकरणात अटक केल्ल्या तिगांनी म्हापसा कोर्टात जामिनाक अर्ज केला. ताचेर आज सुनावणी जाली. निकाल शेनवारा राखून दवरला. तेमनाच्या तकलेक आनी नोजाक इंजरी आसा आनी हेड एंड नोज इज वायटल पार्ट ऑफ बॉडी आनी इंजरी कॅन कॉज डेथ इफ देर इज इंजरी टू नोज एंड हेड. सो अटेम्प्ट टू मर्डर लागता म्हणून दाखोवन दिले. दुसरी गजाल को एक्यूज एब्सकॉन्डिंग आहा. को एक्युजांची जर नांवां कळटली जाल्यार ती ह्याच अरेस्ट जाल्ल्या एक्युजां कडल्यान कळटली. सो तेंची कस्टोडियल इंटरोगेशन त्या खातीर जाय म्हणून. देर इज अ रिमांड ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल मॅजिस्ट्रेट. दॅट रिमांड ऑर्डर इज नॉट चॅलेंज. तो रिमांड एक्सपायर जाता 9 मंडे. तो रिमांड एक ज्युडिशियल ऑर्डर पास केल्ली ऑलरेडी इन ऑपरेशन आसा ती चॅलेंज करूंक ना. तेन्नाच्यान आनी आयच्यान चेंज इन सर्कमस्टन्स ना. ह्या केशी वेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरीन सरकाराचेर फोग काडलो. पुलिसांच्या एक्शन घेवपाच्या पद्दतीचेर ताका प्रस्नचिन्ह. म्हाका दिसता आमचे ह्या कालूस बाब जो आमदारान प्रेस एड्रेस केलेलो आहा and I think he has requested that the investigation officers should be shunted because he was hand in glove in protecting and these type of criminals. These people आज जेन्ना एक क्रिमिनला तुम्ही प्रोटेक्ट करता whether they are linked with BJP कार्यकर्ता, Goa wing, national wing or whichever wing, a criminal is a criminal and they have to be taken to task when they are basically abusing. विक्टिमाच्या कानाच्या पड्ड्याक खंय मार लागला. मारप्यांक पुलिसांनी जाता तितले बेगीन अटक करची म्हूण बडयल्ल्या जोडप्याची मागणी. बेदाचे आनी स्वेलिंग आसा आनी रगत बीन क्लियर जाला तकलेचे फूल तेन्ना आनी सो तेका मातसो टायम लागतलो म्हणले आनी रन हे केलें चॅक केलें. तो म्हणूंक लागलो पड्ड्याक बुरा आसा म्हणून. सो मागीर प्रिकॉशन्स घे म्हणून सांगलें आनी हे कर म्हणलें टॅबलेट्स दिल्यात ते घे म्हणलें. टायम लागतलो म्हणटा. कित्याक मागीर जशी सूज देंवता तशें कळटा की खंयसर खंयसर मार बसला कितें डॅमेज आसा ताका आमी परतो आपयलो असो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्रीय पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो प्लान दिवपी गोंय पयले. मुख्यमंत्री उलयलो. उपेक्षित वर्गातल्या लोकांकूय गोंयांत घरां मेळची म्हूण सरकारान फावो त्यो स्किमी चालीक लायल्यात. केंद्राच्यो स्किमी गोंयांत 100% चालीक लायल्यात. गोंय स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. केंद्राक पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो प्लान दिवपी गोंय पयलें राज्य आसतलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत उपेक्षित वर्गाच्या लोकांकूय मेळटल्यो फावत्यो सुविधा. केंद्राच्यो येवजण्यो गोंयांत 100% कार्यरत आसात. गोंय स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मैं गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक इससे भी ज़्यादा आगे जाके कहूँगा कि इको सेंसिटिव जोन प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करने वाला पहला राज्य गोवा होगा. ओबीसी, एससी, सीएसटी और इवन दो द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन लोगों को भी उनका पक्का घर किस तरह से मिले, उनके घर रिनोवेट किस तरह से हो, इसलिए सरकार स्कीम फॉर्मुलेट कर रहे हैं. 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम जो उनके हैं, मैं प्राउडली कहता हूँ इस 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में 80% ऑफ द प्रोग्राम
100% अचीवमेंट करने वाला राज्य कौन है, तो गोवा है और सबसे पहले अचीवमेंट करने वाला राज्य है. गोंयांत घरां बांदपाचो कॉस्ट चड आशिल्ल्यान केंद्रा कडल्यान प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला घर बांदपाक 100% निधी गोंयाक मेळटा म्हूण ग्रामीण उदरगत आनी संपर्क राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर उलयलो. Building house, this cost is higher in Goa compared to other states. So what challenges ministry has to face? I mean, see, that's why in other places, the central government gives 60% and states pay 40%. Whereas in Goa, unity territories, almost 100% of the house cost, whatever is given by the central government. Because of that only. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. नव्यो टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन रद्द करच्यो म्हूण टॅक्सीवाले काँग्रेस आमदारांकडे पावले. गोयच्या टॅक्सीकारांक सरकार सोपो गुठला म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. गायडलायन रद्द करच्यो म्हूण मागणी. GCCIचो अध्यक्ष बाबा धेंपोचो एग्रिगेटरांक तेको. ॲप बेस्ड टॅक्सी खंय काळाची गरज. एसोचॅमाकूय एग्रिगेटरूच जाय. टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन रद्द करच्यो म्हूण टॅक्सीकार आमदार मंत्र्यांची भेट घेत आसात. आता काँग्रेसीच्या आमदारांक मेळ्ळे. काँग्रेसीचो टॅक्सीकारांक तेको. गायडलायन सरकारान रद्द करच्यो म्हूण काँग्रेस मागता. वाले हे आमचे अम्बेसेडर, खास करून टुरिझमाच्या अम्बेसेडर, नॉट नाव, मच बिफोर देन वी वर बॉर्न, मच बिफोर देन मे बी आय वॉज बॉर्न. दे आर ट्रेडिशनल टॅक्सी ओनर्स. दिस ट्रेड has been carried forward. This government has failed with regards to the tourism policy, with implementation. या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की आज आमी आमचे काँग्रेसाचे आमदार, पार्टीचे अध्यक्ष, आमी सगळे when we discussed, we have decided gazette notification needs to be scrapped first, and whatever steps are to be taken, we are with the taxi owners. Congress party as a whole will stand by them, but technology not at putting their interest behind. जे पळय गॅजेट काडला न्हू ते आमी सगळे आमदारांक मेळटा, तुमी सदांच हाडटा ते. म्हणून सरान आमकां दाखयल्लें की तुमी आमचे तिनूय आमदार, दोगूय आमदार म्हणून 3 आमदार आसले, तिगूय आमदार आसले, ते डिस्कशन करता. ते डिस्कशन आमचें जालां, तेजें बरें फेवरेबल डिस्कशन जालां. सरान सांगलां आपूण जाता तितलें ते स्क्रॅप करपाक करता. इतलेंच तेजेर आसा. GCCIन एग्रिगेटराक तेको दिला. सगळ्यांक संधी मेळपाक जाय. गोंयकारांकूय संद मेळपाक जाय म्हूण GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास देपो उलयलो. GCCI we have already issued a statement आणि आम्ही पहिली पासून सांगी की इवन बिझनेसाक देर हॅज टू बी म्हणजे प्रत्येकाक चान्स मेळपा जाय म्हणून. आणि आमचे टॅक्सी ड्रायव्हरांक हांगा गोंयकार पळय आसा, दे शूड ऑल्सो गेट अ चान्स. वर्ल्ड ओवर जर तर एग्रिगेटर चालू आसा, कॅब एग्रिगेटर, गोंयाच कित्याक ना काय म्हणून. बॉम्बे आसा, दिल्लीक आसा, राजस्थानाक आसा, सगळ्याक आसा. एसोचॅमान एग्रिगेटर जाय म्हूण जाहीर केला. टॅक्नॉलॉजीचो उपेग करप म्हत्वाचें. डिजिटलायझेशन जावपाची गरज आशिल्ली. एसोचॅमाचो को चेअरमॅन सागर साळगांवकाराची माहिती. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकार लोकांच्यो जमनी बळकावन डबल ट्रॅकिंग करता. आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान डबल ट्रॅकिंगाची गोंयाक गरज ना म्हूण सांगिल्लें. हो सरकार लोकांचेर अन्याय करून प्रकल्प करता. एका घराची वाट आडायता म्हूण पंचायतीन स्टॉप वर्क ऑर्डर काडिल्ल्यान सरपंचाचेर खंय FIR. प्रदेश अध्यक्ष पाटकार उलयलो. लोकांचेर अन्याय अत्याचार करता हें आमी तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता. अरे होच मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें आपूण डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचो ना. पूण आतांचो मुख्यमंत्री जबरदस्ती आपली पुलीस यंत्रणा घालून आज गोंयकाराचेर अन्याय करता, जागो हडप करता म्हणून पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर इश्यू केली ऑन 29th of January 2025. Police should have filed FIR on RVNL. Police should have filed an FIR on the subcontractor of RVNL, which is known as Surya Construction. Removes a stop order आणि हे पुलीस डिपार्टमेंट ज्यांची लायकी ना आज ते एक सरपंचाचेर FIR रजिस्टर करता. कित्याक लागून? गोंयकाराचो जागो वता म्हणून. ह्या RVNLान कसलेच लँड एक्विजिशन करूंक ना, कसलीच ऑथॉरिटी ना. ताच्या भाटान घुसले, ताचे माड कापले आणि इल्लिगल पद्धतीन ते थंय फिलिंग करपाक सोदताले. Court said that South Western Railway is encroaching in petitioner's private property. South Western Railway, through its contractor RVNL, through its subcontractor Surya, who is doing dadagiri gundagardi in Goa, along with the help of Pramod Sawant's police, आज गोंयकाराचेर थंय अन्याय जाता.
लँड ओनर्सांनी कंप्लेनी फायल केल्ल्यो 100 आनी पुलीस स्टेशनाचेर की इल्लीगल पद्दतीन साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आमच्या जाग्या भितर घुसता. वाय द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज नॉट फाइल्ड एन FIR ऑन RVNL और सूर्या कंस्ट्रक्शन अंडर सेक्शन 188 ऑफ IPC. हे जे चोरा भशेन जे गोंयकारांच्या जाग्यांनी घुसतात तांकां प्रोटेक्शन दिता. तुम्ही आज सरपंचाचेर केसी घालतात, तुम्ही आज लँड ओनराचेर केसी घालतात, तुम्ही आज आमचे ऑफिस बेरर जे आज थंय गोंयकारांचो रायट प्रोटेक्ट करपा वता तांचेर तुम्ही केसी घालता. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. रिझर्व्ह बँकेन धोरणात्मक दर रेपो रेट 50 बेस पॉइंटांनी देंवयलो. 6% आशिल्लो रेपो रेट 5.5%. CRR 100 बेस पॉइंट देंवोवन 3%. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बसके उपरांत RBIचो गव्हर्नर संजय मल्होत्रान जाहीर केले. GDP वाडीचो दर 6.5%. होम लोन, कार लोन, पर्सनल रिणांचे EMI देवपाची आशा. कोविडा विशीं केंद्राकडच्यान अजून तरी कसलेच दिशा निर्देश आयिल्ले ना. गोंयांत कोविडाच्यो तश्यो चड केशी ना. मुख्यमंत्र्याची जाप. आताच्या घडयेक तरी लोकांक भिवपाची गरज ना. सरकार खंय बऱ्या तरेन ट्रॅक करता. देशभर कोविड वाडटा. आता मेरेन 5364 कोविड दुयेंती. 55 सोंपले. 24 वरांत 4 जाणांक मरण. नवे 500 दुयेंती. गोंयांत 8 ते 8च. देशभर कोविडाच्यो केसी वाडटात. कांय राज्यांनी कोविडाचो आंकडो 1000चेर पावला. मरणाचो आंकडोय वाडटा. कोविडा विशीं केंद्राकडच्यान राज्यांक निर्देश दिले, मात गोंय सरकाराक अजून कांयच गायडलायन आयिल्ली ना. गोंयांत कोविडाच्यो नोटेबल केसी ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आताचे घडयेक तरी लोकांक भिवपाची गरज ना. सरकार खंय बरे तरेन ट्रॅक करता. रिसंटली कोविडाची केसीस सरफेस जाल्ल्या. डू यू थिंक द थर्ड वेव इज गोइंग टू हिट गोवा? तुमकां कशें पद्दती जी आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आत्तां कांय इन्स्ट्रक्शन्स ना. आमच्या कडेन तशे नोटेबल केसीस ना. म्हणून परत एकदां हांव फाटले फावटी सांगतालो पयलीं भिवपाची गरज ना. तशें आत्ताच्या घडीक तरी भिवपाची गरज ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशें पालिका कमर्शियल कॉम्प्लेक्साच्या नव्या बिल्डिंगाचे शुक्रारा उक्तावण जाले. बरोच तेंप हे बिल्डिंगाचे काम चलताले. उक्तावणाच्या कार्यावळीक TCP मंत्री विश्वजीत राणे, उपसभापती जोशुआ डिसोजा आनी आमदार कार्लोस फेरेर आशिल्ले. म्हापशें पालिका आनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्साच्या नव्या बिल्डिंगेचे शुक्रारा उक्तावण जालें. This was a dream, I guess, of Mr. Francis D'Souza, which was taken forward by his son, Mr. Joshua, and I think it's a great moment for all of us that this whole historic building has been once again restored back to its old glory. Important projects today. The unveiling of our municipal garage project commenced in 2019, and of course the renovation and restoration of the most famous and popular Mapsa Municipal Council and Ataid Library. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. मिरामार कामरा भाटात मध्यान राती टँकरांतल्यान सिवेज रिती करता म्हणून व्हिडिओ व्हायरल जालो. पंच आग्नेल म्हणटा टँकरवाल्याचो पंप खंय घट जाल्लो तो चॅक करतालो. टँकरवालोय तेच सांगता. ग्राउंड झिरो परिस्थिती मात सोंसपाची ना. वठारात सिवेजीच्यो घाणी. सिवेजीन उदक काळें पडला. स्मार्ट महापालिकेक दिसून दिसना. हो व्हिडिओ व्हायरल जाताच लोकांनी कामरा भाटात सिवेज सोडटात म्हूण बोवाळ केलो. थळावो पंच म्हणटा तशें कांय ना. टँकराचो पंप खंय घट जाल्लो. सिवेज सोडूंक ना. टँकरवालोय तेच सांगता. सध्या आमी आसा कामरा भाट हांगासर आनी राती एक व्हिडिओ व्हायरल जाता तो म्हटल्यार सिवरेज टँकर हांगासर सिवरेज सोडटा म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जातालो. ताच्या परस आमी क्लॅरिफाय करपा खातीर हांगासर पंच आहा तांकां कॉन्टॅक्ट केलो. तेंच्यान सांगलें की
तो पंपान कितें उदक ओडटलो not released. His pump was not working. He was sucking that pump अशें म्हणून clarification. There will be no sewage discharge and it will be not allowed. That is 100%. आमी इतली त्रास करून हें करता. So there should not be any doubt that this will whatever has happened. तो म्हणटा it was just cleaning the आपल्याचे system. पंपिंग सिस्टम. मागीर आमी हांगासर जे ओनर आसा टँकर तेच्या कडेन आमी ताका विचारलें बाबा कितें नेमकें करून तिणें आमकां सांगलें की आपूण आपलो जो हें आसलो जो सिवरेज ओडपाचो पंप आसा तो पंप पिड्ड्यार जाल्लो पिड्ड्यार इन द सेन्स वडी नासलो म्हणून आपूण हांगासर उदक ओडपाक गेलो. हो व्हडलो पायप आनी सोडपाचो पायप आसता पळय हो दाखयता व्हडलो पायप हो सोडपाचो. हो सोडपाचो हो सोडपाचो पायप सो धाकट्या पायपान तूं ओडटा. सांतिने क्रीक जावं कामरावाडी क्रीक हांगासर सगळें वास मारता. क्रीक सगळो काळो जाल्लो आसा बट हांगासर पणजे म्हटल्यार 200-300 ट्रक सिवरेज म्हाका चलता. सो क्रिकांत कोण नेमके ट्रक सोडटा हाचेर CCB नजर दवरपाची गरज आसा. त्या तरेन जर कोण क्रिकांत जर सिवरेज सोडटा जाल्यार तेचेर कठोर कारवाय करपाची गरज आसा अशी लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर कामरावाडच्यान रुपेश रावत. FDAच्यो पत्रा देवी ते कोलवाळे मेरेन रस्त्या कुशीकच्या स्वीट मार्ट हॉटेलांचेर धाडी वट्ट 18 आउटलेटांचेर धाडी घालून 2 आस्थापनां बंद केल्यात म्हणून म्हायती मेळटा. 50,000ची फायनूय मारल्या. कांय दुकानांक नोटीशी. हॉटेलांचे रांदच्या कुडींनी खंय बुरशेपणां. FDAची पत्रदेवी ते कोलवाळ रस्त्या कुशीकच्या स्वीट मार्ट हॉटेलांचे रेट वट्ट 18 आस्थापनांचे रेट मारून 2 दुकानां बंद केल्या म्हणून म्हायती मेळटा. आनी पेडणे एरियान आमी आयज जे आसा ह्या जशें गोंयान भितर सरता जायते आमकां शॉप्स दिसती पडटा. ही फूल बेल्ट कवर करून आयज 18 प्रमायसीस आमी अशे विजीट केले आनी तितूंतले 5 वायन स्टोर जे बॉर्डरीच्या विसिनिटीन आसलेले ते तशेंच 5 रेस्टॉरंटां बरी नामनेक रेस्टॉरंटां आनी 8 एक काजू ड्राय फ्रुट्स विकता ते शॉप्स चॅक केल्ले इन दी इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ. तशेंच 2 प्रमायसीस एक प्रमायसीस आमच्या पेट्रोल पंपार आसलेलो एक उडपी रेस्टॉरंट तो बंद केल्लो आनी तशेंच आनी एक काजूचो शॉप हो बंद केल्लो विदावट लायसन्स. सो अप्रॉक्सिमेटली एक अरावंड 70% कवरेज जाल्ली आसा. 30% अजुनूय ते एरियाचे प्रमायसीस उरल्या ते आमी नेक्स्ट टायम हे करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.